देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत तोगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार। जेजूच्या काळार शीस आपल्या गुरूक विचून काडटाले, पूण जेजून आपले 12 शिसांक विचून काडले। जेजून तांकां आपूण हाडले आनी तांकां केरीत काम दिले। जसो बापान म्हाका धाडला तसो हांव तुमकां धाडटा। बापान जेजूक कितें करूंक धाडलो? देवाचो मोग दाखोवंक आपल्या जिवितांतल्यान आनी मरणाक पुनर्जीवनपणांतल्यान। जेजू आपल्या शिसांकूय हेच काम करूंक आपयता। ह्या मिसावांत आदार करूंक तांकां मेळ्ळे आत्मे काडूंक आनी सगल्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली। आयज जेजू आमकां आपयता। देवाचो मोग आमी आमच्या जिवितांत परगटूंक जाय। पयले सुवातेर आमी देवाचो मोग चाखूंक जाय, तेच परी आमी दुसऱ्यांक वांटूंक जाता। जेजू आमकां सगळ्या मेळ्ळ्या वयर पदवी दिता। बरें आनी वायट आमचे हाताकाळ आसात। आमी खंयच्याक हात घालता ते कात्रेचे। बरें व वायट आमच्या जिवितांत बेश्टे येनात, तांकां कसली कारण आसाच। आमच्या जिवितांत नदर मारून पळया, आमी कसले शीस जेजूचे, बरे जे बरे शिंपडटात व वायट जे वायट आपणायता। प्रार्थुया। मोगाल बापा, तुझे उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आळाशिरो आनी वाट। आमेन। म्हजे बरोबर तुम्ही देवाचे उतर नियाळले देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव।